Yeah, thank you, Jesus. Bapaचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा मोगळा जेजू पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत सगळी जमा जातोली आनी जालें तेंचे पासत जी फुडाराक एक क्लास रिकॉर्डिंग आयकतली त्याचे पासत तुका वाकाणटाय मोगाचे बापा की तुजें उतर जेन्ना आमी आयकताय आमच्या मनाची नवसोनी जावपाक तें आदार जाता म्हणून टू मेक करेक्शन्स लॉर्ड जीसस आमी क्लास जसं निकिता तेजी वोकल कॉर्ड्स लॉर्ड सगळी तुका सरेंडर कोत्ताय मोगाचे बापा जें कितें आयज आमी एक क्लासीन शिकतोली बापा तें आमी तुका पोंपताय जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम्स येताय लॉर्ड जीसस प्रॉब्लम्स विल नेवर मेक अस बेटर but we have a God who turns it into good for us. As St. Paul says, thank you, Jesus. The word of God, Lord Jesus, tried Joseph, Lord Jesus, and it made him better, Lord Jesus. Just as gold is refined in fire, Lord, and तितूंतली impurities काडटाय तेच भाशेन हें उतर मोगाचें बापा जेन्ना आमी तुजे प्रेझन्सा रावताय तुजें उतर शिकताय तें कन्फेस कोत्ताय मेडिटेट कोत्ताय रिगून रावताय हे चोयीस वरान मोगाचें बापा हें तुजे उतरान तूं आमकां रिगून रावपाक हो वेळ तुवें आमकां दिलोलो आहा त्या वेळ आमी तुज्या उतरान सारपाक तूं आमकां आदार दिता म्हणून आनी तूं आमकांय रिफायन कोत्ता आनी आमचे भितर जे इम्प्युरिटीज आहाय ते तूं काडटा म्हणून जेन्ना आमी तुज्या उतरान रिगून रावताय तेन्ना कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम्स येताय सिट्युएशन्स येतोलीच म्हूण सांगता जेम्स चॅप्टरान आमकां सांगता की प्रॉब्लम्स येतोलीच म्हूण आमच्या जिवितांत बट लॉर्ड तुजें उतर जेन्ना आमकोडे हा वी मॅग्निफाय युअर वर्ड लॉर्ड जीसस above everything else above then the problems in our life Lord Jesus and we know and we are at joy knowing the end result Lord की तूं आमचे बॅटल ऑलरेडी फायट केलें म्हणून it has already been finished on the cross 2000 years ago Lord Jesus for us thank you Jesus की जेन्ना उतर आयज आमकोडे हा खूब पावटी म्हणटाय देवाच्या टायमान जातोलें पूण देवाचो टायम केन्ना देवाचो टायम ऑलरेडी जालो 2000 years ago on the cross when Jesus finished it for us thank you Jesus and आमचो टायम जावन आहा now Lord yes Lord जेन्ना आमकां तें seed time and harvest time जो आसता that is the time Lord Jesus आमचे पेशन्स डेव्हलप जाता just Lord Jesus as we put a stopper Lord Jesus on the door Lord Jesus for faith Lord Jesus to work in our life Lord it makes a way Lord Jesus the faith makes way same bhashen to door stopper जावन आहा patience Lord Jesus during that time patience develops Lord Jesus in our life आणि तूं आमकां रेस्टान रावोंक दिता कित्याक आमी ऑलरेडी जाणाय की तुवें आमचे सगळे सोंपादून आमकां विक्ट्री दवरली म्हूण आतां आनी हें उतरूच जावन आहा विक्ट्री सिस्टर निकिता तेजे गोऱ्यापा पासत तुका वाखाणटाय जें उतर जे टेस्टमनीज वो कितेंय आयज आमचे क्लासी वरवीं आमी शिकतोलीं त्यावूय पासत तुका आर्ग दिताय मोगाचें बाप्पा थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू अब्बा फादर थँक यू होली स्पिरिट and we know Lord Jesus की जेन्ना ही क्लास काबार जातोली every mountain has already melted like wax Lord Jesus in your presence किता जेन्ना आमी तुझे हाजीरपण ह्या संवसारान घेवन भोंवताय Lord Jesus wherever we go the anointing flows Lord Jesus because you are in us Lord and mountains have to melt yes Lord Jesus and we believe at this very moment they have melted like wax in Jesus name we pray amen thank you Amen. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Pray, Jesus, everyone. Thank you, Thank Jesus, Jesus. Sister Nikita, everyone. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आयज न्हू पवित्र आत्मा आमकां 3 एंजोवर शिकयता ओके ट्रूथ फॅक्ट आनी लाय ओके सो फर्स्ट आमी घेवया फर्स्ट ट्रूथ ओके तुमी केन्ना आयकिला कोणी तुमकां लव व स्वीट हार्ट व डार्लिंग म्हणून म्हणटाय लायक सपोज कपल्स गो बायला ओ लायक मदर अँड चायल्ड ओ फ्रेंड्स केन्ना म्हणटाय आमी मोगान उलो कोत्ताय आमच्या लव्ड वन्सांक Yes, sister. पूण जेन्ना तो लव्ड वन मातशें लायक तुका इरिटेट कोत्ता ओ मातशें लायक यू नो तुका कितें म्हणटा तो लव सेम आसता वो तो लव शॉर्ट सर्किट जाता Bodolta. शॉर्ट सर्किट रायट
सपोज एक्झाम्पल एक कोण भुरगें सपोज तुज्या फ्रेंडाचे भुरगे सपोज लायक तूं तेजेर म्हणटा शी इज सो क्यूट सो नायस सो ब्लेस्ड पूण मातशें ते सायडीन चल्ले ओ माय गॉड शी इज सो नॉटी अँड मिस्चिफियस जायना जाता सिस्टर. आनी सेम न्हू आमची प्रेयर लायफूय तोहीच जाता आमी आतां वायट बूक फेथ डेक्लेरेशन कोन्न हांव प्रॉमिसीस घेयनाय सगळे वायट बुका वयले जे ट्रुथ्स आहाय द रिटन वर्ड ऑफ गॉड द प्रॉमिसीस फुलफील प्रॉमिसीस जे आमकां वायट बुकार आहाय ओ आमी हुंचे आमी जाणाय हुंचे स्वता लायक बायबलार जी स्वता आहाय ती आमी आतां जाणाय आमी ती आतां सपोज कन्फेस कोत्ताय डिक्लेअर कोत्ताय ओके सपोज तो म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी ओ तो म्हणटा बाय द वुंड्स अँड स्ट्रायप्स ऑफ जीसस आय एम कम्प्लिटली हील वायट बूक बॉर्न केलो बायबल बॉर्न केलो ओ रिट्रीट आयकोता ते काबार जालें ओके आतां कितें जालें 24 वरां भितर तुवें एक वर ओ सपोज 30 मिनट्स तुवें तें कन्फेस केलां आनी मागीर टीव्ही बॉर्न बायबल बॉर्न वायट बूक बॉर्न आनी तूं आतां केलें आतां कितें जालें आतां तूं तें कन्फेस केलो तेचेर हा वो आतां तुजें इंटलेक्ट जे तुका सेन्सीस सांगता बाय आफ्टरनून बाय इवनिंग जाता म्हणल्यार तूं म्हणटा हार्ट दुखता दिमी दुखता आनी जेन्ना तुवें म्हणलेलें आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी आतां कितें जालें senses are talking, right? What is our intellect Yes. telling us? Thank you, Jesus. Yes. Understand that? होय. Thank you, Lord Jesus. आणि कित्याक जाता कित्याक न्हू आमी देवाचें उतर न्हू सिरियसली घेयना मातशें आमी जें कितें मागता तें आमकां मेळना जाल्यार जालें शॉर्ट सर्कीट रायट सीड टायम Yes, sister. हार्वेस्ट आमकां ना पेशन्स ना आनी फेथ आनी पेशन्स दे वॉक हँड इन हँड थँक यू लॉर्ड जीसस सो आयज न्हू हेजे वयरू शिकया आमी ओके हिंगा न्हू फर्स्ट ट्रूथ आतां ट्रूथ म्हणजे कितें तुमी तुमचे ओन आन्सर दियात ट्रूथ म्हणजे कितें थँक यू जीसस कोणी सांगता सिस्टर काय? मार्गरेट ट्रूथ म्हणजे कितें ट्रूथ म्हणल्यार सॉत सिस्टर सॉत आनी सॉत म्हणजे स्वतांचो ट्रूथ आवाज थँक यू होय जीसस ओके ब्रदर जोशुआ ट्रूथ म्हणजे कितें सारकें उलोवप ओके सिस्टर फातिमा ट्रूथ म्हणजे कितें प्लीज गॉड सिस्टर मी प्लीज किता जीसस ट्रूथ 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 म्हणजे ते दॅट्स इट इज द ट्रूथ आणि ते चेंज जावपाचें ना ओके थँक यू जीसस करेक्ट आणि कोणी सांगता Yeah, written word of God is the truth. थँक यू जीसस येस थँक यू लॉर्ड सिस्टर मार्गरेट माइक म्यूट करता येस येस सिस्टर येस येस सिस्टर ट्रूथ म्हणल्यार सॉत मानून घेवप काडजांता ओके थँक यू जीसस आयज न्हू हे ट्रुथा वयरू शिकया आमी ओके ट्रूथ म्हणजे कितें तें थँक यू सिस्टर मार्गरेट थँक यू जीसस थँक यू एवरीवन सो थँक्यू सिस्टर सॉरी या गॉस्पल ऑफ जॉन 14 वर्स 6 आमकां सांगता ओके हे आतां कोण उलयता जेजू आय एम द वे द ट्रूथ and the life. No one comes to the Father except through me. So truth म्हणजे कोण आता हिंगा जेजू म्हणटा I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Second, Gospel of John chapter 1 verse 17 आमका सांगता For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Okay. Gospel of John chapter 1 verse 14 amka sangta and the word became flesh and dwelt among us and we have seen his glory as of the only son from the father full of grace and truth. John 17:17 amka sangta God's word is truth. थँक यू जीसस सो आता ट्रूथ म्हणजे कितें हांवें थोडेच स्क्रिप्चर शेअर केले ट्रूथ म्हणजे कोण आता जेजू करेक्ट जेजू द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ द ट्रूथ हिंगा जॉन 14:6 म्हणटा जेजू म्हणटा आय एम द वे द ट्रूथ
and the life. No one comes to the Father except through me. So Jesus जाऊन असा the truth. And देवाचे उत्तर पवित्र पुस्तक कित्याक John 14 आमकां सांगता and the word became flesh. आता देवाचे उत्तर पवित्र पुस्तक बायबल ते जाऊन असा the word of God, the truth. Thank you, Jesus. Jesu म्हणता Matthew 24 verse 35 heaven and earth will pass, but my words will never pass away. ताचे उतर केन्नाच निर्फळ जावचे ना. Thank you, Jesus. संसार सगळो काबार जातलो पण आपल्याच्या उतराची एक काडी एक स्ट्रोक पासून फुलफिल जाली बगर उरची ना. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आणि Psalms 138 आमकां सांगता देवाक आपल्याचे उतर सगळ्याकीर व्हडले. For God exalts his word above everything. Thank you, Jesus. देवाचे उतर जावन आसा the truth. देवाचे उतर जावन आसा the seed. Luke 8:15 आमकां सांगता देवाचे उतर जावन आसा एक बी. Thank you, Jesus. देवाचे उतर जावन आसा लायट आमच्या जिवितांत. सो आता ट्रूथ म्हणजे कितें? जेजू, the word of God. आणि हे देवाचे उतर आमकां Romans 1:16 आमकां सांगता for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believe, for the Jew first and also for the Gentiles. म्हणजे जितले पावटी आमी पवित्र पुस्तक वाचता व पवित्र पुस्तकांतली स्वता घेता कित्याक उतर जावन आसा जेजूच. आणि जितले फावटी आमी हे द ट्रूथ आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता ते केन्ना निर्फळ जायना. जितले फावटी आमी देवाचे उतर हुंची परिस्थिती जावं हुंचो एरिया जावं कितलोय प्रेशर आसूं हुंचे सिट्युएशन आसूं कितें सिकनस कितें आसूं तूं जेन्ना देवाचे उतर उच्चारता तेन्ना देवाचो पावर वी रिलीज द पावर ऑफ गॉड इन टू दॅट सिट्युएशन. कित्याक Romans 1:16 आमकां सांगता the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believe. आता the truth म्हणजे कितें? The truth म्हणजे infinite, never ending, infinite. It is never going to change no matter what you see, what you feel. It does not based on your senses. The truth. There is no other truth. John 14:6 आमकां सांगता I am the way, the truth and the life. म्हणजे जेजू म्हणटा I am the truth. देवाचे उतर जावन आसा the truth. आता truth अंडरस्टँड जालें? Yes, sister. सगळ्याक अंडरस्टँड जालें? Truth? सिस्टर आता truth म्हणजे कितें सत? ओ सारकें उलोवप? Truth is the word of God, Jesus. Yes. Himself. The truth means it's infinite. It's never going to change. No matter what you see, no matter what you feel, no matter what your senses are telling you, no matter what is the pressure outside, it is the truth. केन्नाच बदलचे ना. It is eternal. सासनाच्या सासनाक. Understood? Thank you, Holy Spirit. आता fact. आता fact म्हणजे कितें? I'll remove it from the screen. Fact म्हणजे कितें? फॅक्ट म्हणल्यार जेजूच Sorry? फॅक्ट म्हणल्यार जेजूच न्हू. ओके आणि कोणी सांगता? Fact is म्हणजे चेंज जावंक शकता आता आता सामकें आहा तें मे बी मागीर इट कुड बी समथींग एल्स. करेक्ट सिस्टर. थँक्यू जीजस. ओके फॅक्ट म्हणजे कितें? फॅक्ट म्हणजे जशें सिस्टर फातिमान सांगला आता टेम्पररी पूण मागीर चेंज जावपाक शकता. सपोज ओके एक एग्जांपल दिता. सपोज सकाळचो भरपूर दो हा फॉग नको भारतीय जनांनी कितें उतर हा जाल्यार आमी दो म्हणटाय फॉग. ओके भरपूर फॉग आहा आणि भरपूर थोंडाय आहा बट आफ्टरनून जाता म्हणटकीच क्लायमेट चेंज जाता. Based on the circumstance, climate change जाता. And now it's become a little bit warm. आणि fog ना, दो ना.
सो एक्झॅक्टली फॅक्ट्स न्हू टेम्पररी. आता जशी सिस्टर नॅन्सी आमी सोगली वी आर इन अब्रॉड रायट गोवा न्हय आनी ह्या वर्साक आमी एक प्लॉट पळयलोले आनी त्या प्लॉटाक थिंगा कांयच ना. नेक्स्ट इयर येता म्हणल्यार थिंगा व्हडलें एक बिल्डींग उबें आहा. सो Yes. facts are always subject to Subject to change. change. Yes. Thank you, Jesus. Facts are always subject to change. And a fact is a fact, not the fact. Fact, it is a fact, it is not the fact. Facts are temporary. They can be replaced by truth. And truth kon? जेजू देवाचे Jesus. Sister Anastasia, right? येस समजले फॅक्ट म्हणजे जेजू न्हू जेजू फकत द ट्रूथ सोत जेजू म्हणला हांव सोत जिवीत सोत होय. हांवूच थँक्यू जीसस Amen. इमेन सो फॅक्ट म्हणजे कितें फॅक्ट टेम्पररी आतां दो हा सांज जाता म्हणटकीच गरमी जाली सो फॅक्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज थँक्यू जीसस फॅक्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज बाय द ट्रूथ आता 2 Corinthians 4:18 आमकां सांगता सो वी फिक्स आवर आयज नॉट वॉट इज सीन आतां गोडे तुका फायनान्शियल क्रायसिस दिसता ब्रोकन मॅरेज दिसता ब्रोकन रिलेशनशीप दिसता बिटवीन द फॅमिलीज आतां तुका तुजे हेल्थ क्रायसिस दिसता बट दिस इज ऑल टेम्पररी जें कितें तुका दिश्टी पडटा तें फकत थोडेच वेळाचें इट इज टेम्पररी बट ऑन वॉट इज अनसीन आतां आमकां सगळे बेसांवांनी बोल्लां तें आमकां दिश्टी पडटा कॅन वी ना आमकां जेजू आमचे भितर आहा पवित्र आत्म्याचें आमी मंदीर पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो आमकां दिश्टी पडटा ना सिस्टर देव हा तो आमकां दिश्टी पडटा एंजल्स हाय ते आमकां दिश्टी पडटा ना ना न्हू बट दे आर देर रायट ऑक्सिजन दिश्टी Yes. पडटा No. पूण आहा बिकॉज वी लीव रायट आमी घेता Yes. ऑक्सिजन दॅट्स वाय वी नो की ऑक्सिजन आहा पूण दिसता No. दिसना इवन आतां आमी लॅपटॉपाचेर मोबायला थ्रू आमी हे गुगल मिटाक कनेक्ट जाल्या आमी कितले मायल्स डिस्टन्स आहा योला इन UK आय एम इन दुबय बट हे कनेक्शन जे आमकां कनेक्ट करता कॅन वी सी द रेस ना No, sister. we can't see but it exists right it is there so Yeah. same like that जें कितें आमकां दिसता आतां आमच्या दोळ्या मुखार हा दोळ्या सामकार आमकां जें कितें दिसता जायते पावटी आमकां दिसता की तें परमनंट दॅट इज इटर्नल पूण देवाचें उतर आमकां ऑपोजीट सांगता देवाचें उतर आमकां सांगता सो वी फिक्स आयज नॉट वॉट इज सीन नॉट ऑन वॉट इज सीन but on what is unseen. For what is seen, Sister Margaret, mic mute Koshi, thank you so much. But what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. जें कितें आमकां दिश्टी पडना तें इटर्नल आमी हे संवसारांत न्हू टेम्पररी परमनंट येवंक नाय आमी हिंगा टेम्पररी रायट आमी हे शिकले जेन्ना आमी स्वत मानता शिकताली आमी तेन्ना हे शिकले आमी हिंगा एक टेम्पररी थँक्यू जीजस आनी आमचे इटर्नल लायफ हा विथ गॉड पूण ते आमकां दिसता ना थँक्यू जीजस अंडरस्टँड जालें आतां Yes, sister. लाय आतां लाय म्हणजे कितें फट मारप म्हणटली लाय म्हणजे कितें Lie is not the truth. It is a lie. ओके आनी कोणी सांगता मारिया सिस्टर फिओना Anything contradictory against the word of God. Okay. Thank you, Jesus. Okay. Lie is anything that contradicts the word of God. When the world is telling you you're good for nothing, when the world is telling you, look at you, look at yourself, you're so ugly. Look at yourself, you're preaching the word of God, you are a bigger sinner. You can't do it. तुझ्याशी जावचे ना तू भोटो. What are these?
Is this from the written truth or is this lie? Negative words. Lies. Which is Right. contradicting की त्या बायबल आमकां सांगता देवान आमकां ब्युटिफूल क्रिएट केलंय जोन एकल्याक युनिक क्रिएट केलंय इवन जेन्ना ट्विन्स जाताय तेंची फिंगरप्रिंट सेम आसोना एवरी वन हॅज अ डिफरंट फिंगरप्रिंट्स आमच्या बापान आमकां मोगान मायेच्या कुसव्यान नीट केलें नीटेड अस थँक यू जीसस and the word of God is telling us that we are beautiful. We are unique. We are precious. जेन्ना संवसार सांगता तूं वचकोत तूं 30-40+ जालें तुजी हाडां ओस्कोत जातली तूं ओस्कोत जातलें पूण देवाचें उतर म्हणटा let the weak say you are more weak Strong. strong, right? So lie is anything that contradicts to the word of God. जशें Numbers 13:33 आमकां सांगता there we saw giants, the descendant of Anak came from the giants and we are like grasshopper in our sights and so we were in their sights. हे आतां एक्सप्लेन कोन्ना हेचेर या आतां आमी सो लाई समजलें सगल्यांक थँक यू Hi, sister. सिस्टर Truth is Jesus. Facts are temporary. They are subject to change with the word of God. Okay? Thank you, Lord Jesus. And he lie anything that contradicts with the word of God. आमकां जोन एकल्या capacity ha to reduce the facts. The more we confess the word of God, the more facts will be reduced. They'll disappear. Eje shikya eyes, okay? थँक्यू जीजस हांवें स्क्रिप्चर्स घातले आनी तेजो थोडो बॅकग्रावंड दिता ओके आमी सगळीं प्रॉमिस लँडाची जाणाय प्रॉमिस लँड देवान इज्रायलायट पोरचेक सांगलोलें न्हू देवान एब्राहमाक प्रॉमिस केल्लो की आपूण तुका एक जागो दोत्तलो आनी जेन्ना इज्रायलायट स्लेवरीन आहले इजिप्ताक तांकां देवान रेड सी पार्ट करून इस्रायल पोरसाक इजिप्तांतले भायर काडले आनी तांकां ऑलरेडी लँड रेडी दवरलोले तांकां सांगलोले गो एंड पोजेस लँड फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी देवान तांकां उतर दिल्लें आपल्याचें प्रॉमीस दिल्लें आनी देव म्हणटा थँक्यू जीजस हांवें स्क्रिप्चर घालूंक ना पूण वाचता साम्स 138 Psalms 138 verse 2 आमकां सांगता for you have exalted okay above all things your name and your word सो देवाक जें कितें तो उतर दिता तें सगल्याकीन व्हडलें आनी उतर कोण जेजू द ट्रूथ हिंगा देवान तांकां प्रॉमीस केलोलो की तुमकां ऑलरेडी प्रॉमीस लँड तयार करून दवरला गो एंड पोजेस म्हूण सांगलोलें रायट हिंगा स्क्रिप्चर शेअर केल्या Hence I have said to you, you are to possess their land, and I myself will give it to you to possess it. A land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has separated you from the peoples. जेंका इजिप्ताचे स्लेवरीत गुलामपणांतले काडून हाडलोले आनी हे प्रॉमीस लँड तांकां ऑलरेडी दवरलोले आनी हे प्रॉमीस लँडाक कितें फ्लो जाताले मिल्क एंड हनी सो दीस वॉज द ट्रूथ हो एक प्रॉमीस केलोलो रिटन वर्ड आहा द ट्रूथ जे देव उलयलोलो आनी देव फोट मारता सिस्टर देव फॉल्स प्रॉमिसीस करता No, God's word is a law. थँक यू जीजस Isaiah 55 verse 11 आमकां सांगता न्हू जे देवाचे उतर इवन आमचे तोंडांतल्यान भायर सोदता ते एम्प्टी वॉयड केन्नाच वचना रायट मॅथ्यूवान आमकां सांगता जेजू म्हणटा आपल्याचे फॉर ट्रुली आय टेल यू अंटील हेवन एंड अर्थ पास अवे नॉट वन लेटर नॉट वन स्ट्रोक ऑफ लेटर विल पास फ्रॉम माय वर्ड अंटील इट इज अकम्प्लिश्ड थँक यू जीजस
सो ऑलरेडी तांकां हें सोत दवरलोलें रायट प्रॉमिस लँड दवरलोलें रायट आनी हें कन्फर्म कोणें केलें नंबर्स 13:2 तेमी 12 स्पायस धाडले रायट टू चॅक वेदर होरें लँड आसा ओ ना आनी जेन्ना 12 स्पायस धाडले तेमी ते घेवन येयले द ट्रूथ सांगले तेमी दस दे टोल्ड हिम एंड सेड वी वेंट इन टू द लँड वेर यू सेंट अस एंड इट इज सर्टनली डज फ्लो विथ मिल्क एंड हनी एंड दिस इट इज फ्रूट सो तेमी थिंगच्यान फ्रुटूय हाडले पोमोग्रेनेट आनी ग्रेप्सूय घेवन येयले सो मिल्क लँड फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी आहलोलें रायट आनी तेमी कन्फर्मूय केला सो देवान सांगलोलें तांकां गो एंड पोजेस म्हणून पूण तेमी पोजेस केल्ले ट्रूथ ऑलरेडी आहलें फॅक्ट कितें जालें ते जेन्ना विल्डरनसान आहलोले ती जर्नी तेमी केल्ली जेन्ना इज्रायलायट पोरचेक इजिप्तकार तांकां एटॅक करूंक येयले देवान दर्या पाट केलो रेड सी पाट केलो आनी तांकां सुके जमनींतल्यान तेंचो माथ्याचो केस ना पांयाची नाकूट पासून ओलें जावंक ना सुके जमनींतल्यान दर्याचे मोदे ते क्रॉस जावन गेले बट आफ्टर दॅट इवन जेन्ना ते इजिप्ताक आहलोले तेन्ना तेमी कितलेच मिरिकल्स पळयले कितलेच प्लेग्स येयलो पूण एक इस्रायल पोरचेक कितें जावंक दिल्लें देवान इतले प्लेग्सा मदें इवन एंजल ऑफ डॅथ पास ओवर जे कोणाचे डो पोस्टार मेंढराचे रोगत आहलोले तांकां कांयच जावंक ना रायट इतले देवान थिंगा मिरिकल्स केले पूण तरी पूण इज्रायलायट्सांचो एटिट्यूड कितें आहलें फॅक्ट्स कितें आहले जे तांकां दिश्टी पडटाले ते फकत कितें कोत्ताले कंप्लेन ग्रमल कंप्लेन एंड मामा जेन्ना देवान तांकां माना दिली तेमी म्हणलें मास ना जेन्ना मास दिलें तेमी म्हणलें हें ना तें ना तेमी इवन देवाक म्हणलें तुवें आमकां कित्याक भायर हाडल्या हितूंतले आमी इजिप्ताकूच बरें आहले स्लेवरीनूच बरें आहले म्हणलें की म्हणोंक ना आनी 11 डेजांची जर्नी तेमी 40 years थँक यू जीसस 40 years तेमी विल्डरनसान काडली जोशुआ 5:6 आमकां सांगता For the sons of Israelite walked 40 years in the wilderness until all the nation, that is the man of war, who came out of Egypt perished because they did not listen to the voice of the Lord, to whom the Lord has sworn that he will not let them see the land which is the Lord had sworn to their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. कित्याक तेमी होकोत ग्रंबल ममर आनी कंप्लेन केले जे कितें तांकां सिट्युएशन दाखयताले ते सिट्युएशन उलयताले पूण तेमी नियाळ करूंक ना की देव तेंचो इतलो मोग करता इवन तेंचे माथ्याचे केस पांया पासून तांकां ओले करूंक दिवंक ना इतले प्लेग्स येयले इतले पावटी इवन आमचे जिवितान तेंच जाता आमी देवाची इतली मिरिकल्स आमच्या जिवितान पळयता पूण जेन्ना मातसो प्रेशर येता गॉड वेर आर यू आर यू देर डू वी से दॅट जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना Thank you, Jesus. Yes, sister. Thank you, Holy Spirit. So exactly Israelite पोरजाय तेंच कोत्ताली जेन्ना मातसो प्रेशर येयलो तांकां जें कितें तांकां दिश्टी पडटालें तें सिट्युएशन उलयताले पूण देवान ऑलरेडी तांकां प्रॉमीस लँड रेडी करून दवरलोलें पूण तांचो दोळो प्रॉमीस लँडाचेर आसोंक ना आनी मेन चॅलेंज केन्ना the challenge is at its peak when you are in the midst of trial जेन्ना सगळें बरें चलता तेन्ना देवाक वाखाणपाक भरपूर सोंपें रायट पूण जेन्ना सिकनेस आहा वो कहले ट्रायल्स फायनान्शियल क्रायसीस ओ जॉबलेस ओ कितें आमचे लव्ड वन्साक जालें दॅट इज द रियल बॅटल तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान प्रेज एंड वर्शीप भायर सोदता आमी नियाळ कोत्ता फाटीं वळोन पळयता साम्स 103 आमकां सांगता थँक्यू जीसस वेट आय ओपन
Thank you, Holy Spirit. Psalms 103 आमकां सांगता, Bless the Lord, O my soul, and all within me, bless your holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget how kind he is. Do not forget all his benefits. पण जेन्ना प्रेशर असता, जेन्ना आमच्या जिवितान स्टॉर्म येता, तेन्ना आमी ताचे ऑल द बेनिफिट्सांचेर नियाळ कोत्ता गाय. तेणे आमकां खंयचे पिठांतले भायर काडले तेजेर नियाळ कोत्ता गाय. ओ जे आमकां दिश्टी पडटा, जे आमकां फील जाता, जे आमकां आमकां आयकोंक येता, तेजेर आमचो चड कॉन्सन्ट्रेशन वयता, तेजेर आमचो चड भावार्थ आसता. Thank you, Jesus. आणि सेम गोत न्हू हेंची जाल्ली इज्रायलाइट्स. देवान तांकां सांगलोले गो एंड possess द ट्रूथ सांगलोले, प्रॉमिस दिल्लो. And we know that देव केन्ना फोट मारना, देवाचें उतर केन्ना निर्फळ वचना. ही जी 11 डेजाची जर्नी आहलोली, ती तेमी 40 years काडली. आनी हिंगा नंबर्स 14 verse 22 and 23 आमकां सांगता, surely all the men who have seen my glory. सो आतां आमी म्हणूंक जाता की तेमी मिरेकल्स चोवंक नाय म्हणून. हिंगा बरयलां, surely all the men who have seen my glory and my signs, miracles which I performed in Egypt. जेन्ना ते इजिप्ताक आहले तेन्ना, and in the wilderness, yet have put me to test this 10 times and have not listened to my voice. आणि आमच्या जिवितान तेंच जाता. आमच्या जिवितान आमी पळयलां की देवान आमकां खंयचे पिठांतली काडले, कितल्यो मिलाग्र्यो पळयले, कितले मिरेकल्स पळयले, कितलो देवाचो मर्सी ग्रेस आमी अणभवला. दर एक दिसा आमी उठ्ठा तें एक बिगस्ट मिरेकल. दुसरी आनी टेस्टमनी ना. द बिगस्ट टेस्टमनी दॅट आयज म्हाका देवान हो दीस फावो केला, आयज हांव उठलां. This is the biggest testimony that God has given me this breath, this free oxygen. My joints, I can move my joints, I can move my elbows. So this is the biggest testimony, आमची जोण एकल्याची biggest testimony की देवान म्हाका हो दीस फावो केला. पूण मातशें आमच्या जिवितान एक प्रेशर येवं, आमचो स्थितीत खंय वयता. जे म्हाका देवान केला तेजेर, ओ जे म्हाका आतां फॅक्ट्स दाखयताय, which are only temporary, which are not eternal, which are only temporary. Thank you, Jesus. The truth आमकां सांगता, my child, I will never leave you nor forsake you. The truth आमकां सांगता, तुमी जावन आसाय देवाचे टॅबरनॅकल, तुमी जावन आसाय, आमी जोन एकली जावन आसाय देवाचे मंदिर. पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. आमकां हिंगा तिंगा देवाक सोदूंक वचोंक नाका. He is with us, in us and for us. This is the truth. आणि a fact सांगता, you are not, your mountains, your problems, the Goliath is bigger than your God. Thank you, Jesus. Inga Numbers and amka clearly sangta, Numbers 14 verse 20-23. Surely all the men who have seen my glory and my signs, miracles, which I performed in Egypt and in the wilderness, yet you have put me to test thus 10 times and have not listened to my voice, shall by no means see the land which I swore to their father, nor shall any of those who had, what is that, abandoned me see. Thank you, Jesus. Joshua 5:6 आमकां सांगता, for the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all nation, आख्खे एक generation काबार, until all the nation, the men of the war who came out of Egypt perished because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them. Thank you, Jesus. Deuteronomy chapter 1 verse 2 and 3 आमकां सांगता, it takes 11 days. कितले दीस? 11 days. 11 days only. Already land ready आहले, पण तेमी किती केले? 12 स्पायसांक धाडले. आणि 12 स्पायस गेले, तेमी पळयले, रिपोर्टूय घेऊन येयले की खरें देवान सांगला ते लँड आहा, फ्लोईंग विथ मिल्क अँड हनी. आणि थिंगाचे इफ सपोज आमी तो चॅप्टर वाचची न्हू, थँक यू जीसस, नंबर्स
Numbers 13 आम्ही वाचचे न्हू थिंगा आमकां दिसून येता थिंगा एक फ्रूट इट वॉज सो बिग आनी ते घेवूनय येयले दे ब्रॉट pomegranate and grapes पूण तेमी इवल रिपोर्टूय हाडलो एक लायजूय घेवन येयले सो तेजेर मागीर या थँक यू जीसस सो इट टेक्स 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh Barnea, land of Canaan, the promised land, okay, by way of the hill country to Edom. On the first day of the 11th month of the 40th year after they had left Egypt, Moses told the people everything the Lord had commanded him to tell them. So ही 11 दिसाची journey त्यांका 40 years लागले. Why? Because they believed facts. They believed in their problems. They believed what was the situation more than the word of God. तेमी नियाळ करूक ना की जेजून त्यांका, you know, He is the God who parted the Red Sea. He is the God who provided fresh manna every day. It's not that की देवान सांगोंक ना आयज manna दितलो फाल्यां तुमी हाय you know एक week सांबाळून दवराय. No, every morning fresh manna, every morning fresh quails. जंय उदक कोडू आहलोले थिंगा तो उदक तांकां स्वीट वॉटर करून दितालो तो तांकां सकाळचो शेडो जायन तांकां सावडी घालतालो रातचो उजो जायन तांचे मुखार वयतालो इतलो देवान तांचो मोग केलो पूण तेमी ते मोगाचेर नियाळ करूंक ना आनी साम्स 103 verse 2 आमकां तेच सांगता bless the Lord O my soul and do not forget how kind he is, do not forget all his benefits. जेन्ना आमच्या जिवितान प्रॉब्लम प्रेशर स्टॉर्म येता we think that this mountain, these problems are bigger than our God. But we don't know the truth that our God is bigger than everything. Our God is the Alpha, the Omega. Our God is the creator of heaven and earth. God said that we are His children, we are chosen generation. Thank you, Jesus. So, fact understood, Zale? Yes, sister. Thank you, Lord. आता lie. ओके कितें फोट घेवन येयल्ले ते आतां जे 12 स्पायज गेलोले न्हू ते 12 स्पायजान न्हू एक इवल रिपोर्ट घेवन येयले ओके कित्याक देवान एका इवल रिपोर्ट म्हणला लायज म्हणला थिंगा जायंट्स आहलोले पूण देवान तेका इवल रिपोर्ट लाय कित्याक म्हणला तेजेर तेजेरूय सांगता Numbers 13 verse 33 आमकां सांगता and there we saw the giants the son of Anak which come of giants descendants okay giants and we were in our sight as a grasshopper and so we were in their sights तेमी कितें म्हणले थिंगा giants आहाय आणि आमी तांचे नोदरेन you know grasshopper तोड आणि तेंचे नोदरेक आमी बीन सेम grasshopper ओ ते इवल रिपोर्ट घेवन येयले द लाई थँक यू जीसस पूण ते आतां आमकां देवान ग्रास हॉपर क्रिएट केले Yes, sister. God has created Genesis 1:26 1:27 आमकां सांगता so God created man in his image in the image of God he created you know male and female so आमकां create केला in his image and in his likeness पूण ते फोट घेवन येयले की दे आर ग्रास हॉपर आणि ट्रूथ कितें ते जाणा जेन्ना ते प्रॉमिस लँडाक पावले ओके आमी हेजी आयकिला न्हू जॅरिको वॉल जेन्ना ते प्रॉमिस लँडार पावले थिंगा न्हू एकले रेहॅब म्हणून एक बायल आहलोली ओके सो ती तांकां सांगता ती जोशुआक सांगता केलबाक सांगता की आमी तुमकां भिताय वी आर टॅरिफायड Joshua 2:8-11 आमकां सांगता before the spies settled down for a night Rahab went up on the roof and said to them I know that the Lord has given you this land everyone in the country is terrified of you we have heard how the Lord dried up the Red Sea in front of you when you were leaving Egypt We have also heard how you killed Sihon and Og, the two Amorite kings,
east of the Jordan. We were afraid as soon as we heard about it. We all lost our courage because of you. The Lord your God is a God in heaven above and here on earth. पूण तेमी कितें तांकां कितें दिसलें की ते जायंट्सा सामकार ग्रास हॉपर तेमी देवान तांकां रोचलोले इन हीज इमेज आमकां जोण एकल्याक रोचले इन हीज इमेज एंड इन हीज लायकनेस पूण ते फोट कितें घेवन येयले सैतानाचे फोट घेवन येयले लायज एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड आमकां सांगता that we are created in his own image and likeness but they said that we are grasshopper आणि ऑलरेडी थिंगाचो जो लोक थिंगा रावताले जे जायंट्स जे कॅनन ते प्रॉमिस लँडार जो लोक रावतालो तो तांकां ऑलरेडी भियेतालो Inga Rahab Sangta, I know that the Lord has given you this land. Everyone in the country is terrified of you. We have heard how the Lord dried up the Red Sea in front of you. And just because of this evil report, the lies which was contradicting to the word of God, that 40 years wilderness promised land घेवपाक पावूंक ना कित्याक तेमी तांकां consider केल्या as a grasshopper. And Soitan eyes pasun same tricks uzar kotta, saying that you are good for nothing, you are not strong, you are weak. Pun देवाचे उत्तर आमकां सांगता Joel 3:10 let the weak say I am strong. Philippians 4:13 आमकां सांगता I can do all things through Christ who strengthen me. Thank you, Jesus. So, a exampleatlan सगळ्यांक समजले the truth already promised land दवरलेले देवान सांगलेले go and possess, correct? Fact ते गेले. Yes, sister. Fact ते thank you, Jesus. Fact कितें जे तांकां ते वखदाक mountains तांकां जे situation दाखयताले what they can see, what they could what they could feel, and what they could hear. जे तांकां दिसताले आयकोंक येताले जो प्रेशर तांकां दिसतालो ते कितें कोत्ताले तांचो एटिट्यूड थँक्स गिवींग आहलोलो ना ग्रंबलिंग कंप्लेनिंग सारकें Yes, sister. based on what they could see, based on they could hear and feel. Thank you, Jesus. आणि मागीर तेमी 12 spies धाडले चेक करपाक आणि रिपोर्ट घेवन येयले की होरे थिंगा ती लँड फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी हा पूण lie आता lie कितें everything and anything which is contradicting to the word of God जे देवाच्या उतराचे ऑपोजिट उलयता तेमी कितें म्हणलें ते लँड आसा पूण थिंगा जॉयंट्स आहा आनी आमी तांचे सामकार वी आर ग्रास हॉपर पूण ते घोडयेक विसरोले की देव तांच्या बरोबर आहा ते विसरोले की देव तांचे फुडें चलतालो सावडी दितालो तांकां दिसाची रातचो तो उजो जायन वयतालो तो देव तांकां सुके जमनींतल्यान ताणें रेड सी पार्ट करून हाडले तो देव तांकां एवरी डे फ्रेश मना फ्रेश जेवण दितालो ते विसरोले की तांचो our God आमचो Abba Father is the God who created the heaven and earth ते विसरोले they believed in the lie that they are the grasshopper पण देवाचे उतर आमकां सांगता that God has created us in his own image and likeness देवाचे उतर सांगता जेन्ना तूं ओस्कोत हा तूं strong कित्याक strong कित्याक आमचे भितर व्हडलो हा the greater one Jesus itself we are the tabernacle we are the church आमचे भितर हा पवित्र आत्मो Jesus the wholeness of God wherever we walk wherever we go wherever we touch the anointing flows because the creator is there inside of us तो आमकां हो desire दिता तो आमचे कुडींतल्यान वावर कोत्ता Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, lies we समजले न्हू सो आनीकूय एक्झाम्पल घेवया ओके थँक्यू जी न्हू फाल्यां गॉस्पल मार्क 4 पूण हांवें लुकांतल्यान घेयला फाल्यां
कोण संडे मिसाक वयतली तांकां यू नो दे कॅन तांकां आतां चड अंडरस्टँडींग मेळटलें. थँक यू होली स्पिरीट फॉर टिचींग अस. सो फाल्यांचो गॉस्पल आहा आमकां जीसस कम्स द स्टॉर्म. ओके, सो हिंगा आतां एजोय मातसो बॅकग्रावंड दिता. थँक यू जीसस. हिंगा न्हू जेजू तांकां पॅरेबल समजायता. हुंचे पॅरेबल? द पॅरेबल ऑफ सोवर एंड सीड. ओके, थँक यू जीसस. तांकां पॅरेबल समजायता आनी तेमी न्हू जायते मिरेकल्स पळयले आनी तांकां पॅरेबलाचें अंडरस्टँडींग दिलें, सगळें दिलें आनी लास्टाक जेजून म्हणलें, थँक यू जीसस. One day, Luke chapter 8, 22 to 25 घेतला. One day, Jesus got into a boat with disciples and said to them, let us go across the other side of the lake. Thank you, Jesus. So they started out. आता हे कोण उलयलो? जेजू उलयलो, राईट? कोणाचो प्लॅन आहलो टू गो द अदर सायड? शिसांचो? थँक यू जीसस. जेजूचो. जेजूचो प्लॅन आहलो, राईट? जेजून सांगला, करेक्ट? Let inga आता जेजू उलयता. One day Jesus got into a boat with disciples and said to them, let us go across the other side of the lake. So they started out. So एक प्रॉमिस हे उतर देवाचे आनी आमी पयले वाचलां. द ट्रूथ म्हणजे कोण? जेजू, करेक्ट? सो हेच्या पयले तांकां तेमी मिरेकल्स पळयले. ओके, तेमी सगळे मिरेकल्स पळयले. तांकां जेजून यू नो सोवर एंड सीड एक्सप्लेन केला. तांकां अंडरस्टँडींग मेळला. दे अंडरस्टूड एवरीथींग. ओके, आनी आतां जेजून सांगलें तांकां चल आतां आमी अदर सायड ऑफ द लेक या. ओके, थँक यू जीसस. मागीर कितें जाता? वर्स 23. As they were sailing, Jesus fell asleep. Suddenly, a strong wind blew down on the lake, and the boat began to fill with water, so that they were all in great danger. Verse 24 आमकां सांगता, the disciples went to Jesus and woke him up, saying, Master, Master, we are about to die. Jesus got up and gave an order to the wind and to the stormy water. They quieted down, and there was great calm. Then he said to the disciples, where is your faith? But they were amazed and afraid and said to one another, who is this man? He gives order to the wind and waves, and they obey him. आणि हे आता हांवें थँक्यू जीजस बोल्ड केलं ते हांवें घातलां जस्ट फॉर अ एग्जाम्पल आमकां. द ट्रूथ प्रॉमिस ऑफ गॉड हे फॅक्ट हांवें बरयला न्हू, ते बायबलार बीन चोवपाक वयशे. इट्स नॉट ते, हे हांवें घातलां द ट्रूथ. ओके, सो हिंगा आतां प्रॉमिस कोणाचो प्लॅन आहलो टू क्रॉस टू गो अदर सायड? देवाचो. Jesus. जेजूचो प्लॅन आहलो रे, जेजून सांगला. आनी जेन्ना जेजू सांगतालो तेन्ना कितें तुफान बीन कितें आहलोलें इन द लेक? ना. No sister. Nothing was there, right? Everything was calm, nice. Thank you, Jesus. But then what happened? Jenna te boatin gele. Okay, verse 23 amka sangta. As they were sailing, Jesus fell asleep. Jesu needlo. Suddenly a strong wind blew down on the lake and boat began to fill with water. And the only boat no with 2 decks. It's a small. So boat began to fill with water so that they were all in great danger. आता फॅक्ट म्हणजे कितें? टेम्पररी जे कितें आमकां ते घोडयेक दिसता. ओके, सो तांकां कितें दिसलें? नाव बेस्ड ऑन वॉट दे कूड सी, फील एंड हियर, तेमी जेजूक उठयलो, रायट? 24 वर्स आमकां सांगता, द डिसायपल्स वेंट टू जीसस एंड वोक हिम अप सेइंग, मास्टर मास्टर वी आर अबाउट टू डाय. आतां सेम थिंग, स्टॉर्म आमच्या जिवितान आमकां सांगून येता, प्रॉब्लम्स येताय, शिटूक रावाय, बायबल घेवन रावाय, सांगता? No. Sister. It comes, right? कित्याक जेजू जेम्स 1 आमकां सांगता, इवन जॉन 16 वर्स 33 आमकां सांगता की ट्रायल्स येतोलेच. जेम्स 1 आमकां सांगता ट्रायल्स येतोलेच. देवाचे उतरान आसप म्हणजे हे न्हू दॅट यू आर फ्री फ्रॉम ट्रायल्स, देर बी नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग वील बी गुड, ब्युटिफूल. नो,
everything will be there. Goliath, the mountains, the pressure, everything, the storm will be there. पूण ते टायमाक आमचो फोकस देवाचेर धरुता राहा वो आमचोय फोकस हे डिसायपल्सां भाशेन जाता. वी आर अबाउट टू डाय. गॉड, वेर आर यू? See, hinga Jesucho, I was asking Holy Spirit, and he explained me Jesus' character. तो कितलो रिलॅक्स आहलो. ती बोट ओल्डली हायफाय न्हू, इट्स अ स्मॉल बोट. सो जेजूय उदका थिंगा बुरयला न्हू, द बोट बिगेन टू फील विथ वॉटर. सो जेजूय उदकान आहलोलो. Yes, sister. आहलोलो, रायट? बट जीसस वॉज एट रेस्ट, रायट? तेणे आपल्याच्या बापाचेर इतलो विश्वास दवरलो, that he trusted over his life to his father. कित्याक जेजून म्हणलें, प्रॉमिस दिलो. Jesus said, he already said, let us go the other side. It was already a plan. So his mind was, fixed, was stayed on the Father, stayed on his mission. But do we turn our life to the Father to protect us? Chennai storm आलोले, Jesus was calm, he was fast asleep. पण डिसायपल्सांचो हें कितें जालें पळय. डिसायपल्सांनी आतां तुमी हो गॉस्पेल ऑफ लूक, मार्क आनी मॅथ्यूवान हाय, ओके. तितून वयशी त्या दिसाक जेजून तांकां सोर्गीच्या राजाचो हें शिकयलां, हाव इज द किंगडम ऑफ हेवन, सोवर एंड सीड. तांकां अंडरस्टँडींग दिलां, तेमी मिरिकल्स पळयलां, हिलिंग्स पळयलां. पूण जेन्ना तांचे सामकार हें स्टॉर्म येयलें, बोट उदकान बुडली, तेन्ना तेमी कितें म्हणलें? lie. The disciple went to the Jesus and woke him up saying, Master, Master, we are about to die. Is it a truth that they will die? No, sister. It was a lie, right? Which had given by their thoughts, by enemy. तेंचे तेमी fear घेतलेलो, right? Fear had already gripped the disciples. Thank you, Jesus. And fear is open door for Satan. Thank you, Jesus. Did Jesus accepted the fear? He was fast asleep. Because तेणे आपल्याचे जिवीत बापाचेर, that trust level. So आमच्या जिवितान आमकां कितलेशेच promises आहाय. Thank you, Jesus. If we open the white book, okay, page number 33, there are so many truths which we need to cement in our heart. Thank you, Lord Jesus. आमी हे ट्रुथाचेर नियाळ कोत्ता. हो फर्स्टूच हांवें जो एग्जाम्पल दिल्लो, बरो व्हायट बूक वाचलो, ओ एक रिट्रीट अटेंड केलें, ओ एक सेशन अटेंड केलें, आनी सांज आतां तूं मॉर्निंग म्हणटा, आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी. बाय आफ्टरनून, my knees are paining, my back is paining, I can't bend. So what happened? Short circuit, right? कोणाचेर स्थितीत गेलो? फॅक्सांचेर. Thank you, Lord Jesus. आणि lies कितें? Everything which is contradicting to the word of God. आतां डिसायपल्सांनी पळयलां की जेजून कितले मिरिकल्स केले, तांकां ऑलरेडी सोवर एंड सीड एक्सप्लेन केला. आनी तांकां अंडरस्टँडींगूय दिल्लें. So हिंगा आतां verse 24 आमकां सांगता, disciples went to Jesus and woke him up saying, Master, Master, we are about to die. Jesus got up and gave an order to the wind and to the stormy water. They quieted down and there was a great calm. Jesus म्हणले, Baba Puta, don't worry, I will take care of the storm. He said, did he comforted them? Did he spoke to them? कोण उलयना? जेजू जेजून तांकां म्हणलें, भियेनाकाय तुमी, हांव हा न्हू. म्हणलें, कितें तरी उलयलो. ना सिस्टर. What the moment he, जेन्ना ताका उठयलो, Jesus got up and gave an order.
He did not pamper them. He did not comforted them. He did not say, Baba, don't worry, I will take care of the storm. He did not say, आता उठयता बोट बुडली म्हणटकूच. He did not said anything. And that's exactly Holy Spirit is teaching us right now at this moment. When we see the pressure, when we see the mountains, when we see the storm, when we see the giants, don't talk about the giants. Talk about the solution, the truth, the written word of God, the promises. He commanded, he ordered the wind and the stormy water, and they quieted down, and there was a great calm. So जेन्ना आमच्या जिवितान कहले storm जावं whatever it is, do we have आमका authority दिल्या? Mark 11 verse 23-24 आमका सांगता, do not doubt in your heart but believe. आमका authority दिल्या त्या mountainaक command करपाक, where to go, where to fall, and do not doubt in your heart but believe that you have received it. Authority दिल्या? दिल्या, right? But do we speak about the authority? Do we command? Do we order? ओ आम्ही facts उलोवपाक चड हुशार. पूण हिंगा आमकां हिंगा जेजूचो एक्झाम्पल घेयला. जेजून तांकां कम्फर्ट करूंक ना. जेजून म्हणोंक ना, नाव इट्स टू लेट. आतां उठयताय बोट बुडली म्हणटकूच. He woke up, he got up, and he commanded, he ordered. And verse 25 yes. Verse 25 amka sangta, then he said to the disciples, where is your faith? And exactly we need to caution each one of us, where is our faith? Now we cannot say that Sister Nikita has more faith, Sister Fatima and Sister Nancy has more faith than me. Can we say that? No, No, sister. sister. आमकां सगल्यांक द मेजर ऑफ फेथ दिला. रोमन्स 12:3 आमकां सांगता. सगल्यांक सेम फेथ दिला. Yes. सो फेथ वाडोवपाचें काम कोणाचें? जेजूचें? आमचे. शुअर सिस्टर? Yes, sister. आमचें, रायट? कित्याक देवान ऑलरेडी Yes. स्वता दिलें, रायट? द रिटर्न वर्ड आहा, Yes. प्रॉमिसेस आहाय, फुलफिल्ड प्रॉमिसेस. कित्याक जेजून खुर्सार रावन म्हणलां, इट इज फिनिश्ड. जॉन 19 वर्स 30 आमकां सांगता, इट इज फिनिश्ड. आतां तेणें कितें फिनिश केलां? कित्याक तो येयलो? कितें ती स्वता? कितें म्हजें आयडेंटिटी? कितें म्हजें इनहेरिटन्स? तें जाणा जावपाचें काम आमचें, रायट? वी हॅव टू पुट दॅट लेबर, रायट? फेथ Yes. कसो वाडटा? रोमन्स 10:17 आमकां सांगता, देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ वाडटा. एवरी डे जेन्ना तूं देवाचें. सिस्टर मार्गरेट, तुजो मायक न्हू आवाज करता. थँक यू जीजस. एवरी डे जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तितले फावटी कंटिन्युअस प्रोसेस फेथ येता. सो फेथ वाडोवपाचें, चोडोवपाचें काम आमचें. कित्याक देवान सगळें सोपाटलें, सगळें रेडी करून दवरलां. ग्रेस टेबल बुफे आयती हा. आतां सपोज एक बुफे आख्खो बुफे टेबल काडला, जेवण रेडी हा, आनी प्लेट घेवन टेबलार तूं मागता, जेजू प्लीज म्हगे प्लेटीचें जेवण घाल, आय एम हंग्री. विल इट हॅपन? जेवण येतलें प्लेटीचें? यू हॅव टू गेट अप, वॉक and serve yourself, right? Help yourself, right? You have to take, right, from the grace table. Yes, sister. सो एक्झॅक्टली आमचे जिवितान आमी हो लेबर घालूंक जाय. कित्याक द ट्रूथ प्रॉमिसेस आमकां ऑलरेडी हाय. प्रॉमिसेस सांगता, बाय द वुंड्स एंड स्ट्राइप्स ऑफ जीसस यू आर कंप्लिटली हील्ड. आतां थँक्यू लॉर्ड जीसस. सेम हो एक्झाम्पल पयलीं घेतलेलो. आतां दोग जां मनीस हाय. एक मनीस म्हणटा फॉर्मुला भाशेन 1 Peter 2:24. Thank you Jesus. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. आणि वो आता दिसाक 100 पावटी म्हणटा. ओके. आणि दुसरो मनीस हा तो
तो हे स्क्रिप्चराचे इट्स नॉट लायक फॉर्म्युला भाशेन म्हणना पूण तो नियाळ कोत्ता वय जेजू तू हे संवसारान मुजे पासत येयल्लो वय जेजू हांव जाणा की तुवें म्हजी पातकां तुजे कुडीन घेतली जेजू तू रावंक ना की हांव नितीवंत जायत हांव होली जायत हांव क्लीन जायत हांव चेंज जायत हांव जेन्ना पातकी आहलोलो तेन्नाच तूं मेलो म्हज्या पासत Romans 5:8 आमकां सांगता while we were still sinners he died for us तो रावंक ना की तूं चेंज जातोलें तुका देवाचें उतर मेळटोलें तूं नियाळ कोत्तोलें आनी मागीर हांव हें जातलो म्हूण he did not waited he did not came for righteous he came for sinners आनी तूं म्हणटा जेजू वय तुवें आख्खी पनिशमेंट जी म्हाका फावो आहलोली ती तुवें तुजे कुडीन घेतली तुवें म्हजो जागो घेतलो त्या खुर्सार तुवें म्हजो इतलो मोग केलो की तुवें हेवन सोडून आख्खे प्रिविलेजीस जे प्रिविलेजीस तुका आहलोले तुवें ते प्रिविलेजीस सोडून तूं एक स्पिरीट आहलोलो ते तुवें कूड घेतली आनी कुडीन तुवें संवसारान जियेलो आनी रीच लायफ जियेलो पॉवर्टी व्हडले हॉस्पिटलान जल्मलो ही वॉज अ डिसेंडंट ऑफ डेविड पूण तो व्हडले पॉलासीन जल्मलो No, sister. No, he took my poverty. तू हे संवसारान येयलो तुवें गोरीबसाणेन खालती खायन आमी इमॅजिन पासून करची न्हय इन्क्लुडींग मी आय वॉज लुकींग फॉर वन ऑफ द बेस्ट गायनीक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल थँक्यू जीजस पूण जेजू जल्मलो गोरवांच्या गोट्यान आमचो सोडवणदार जेणे आमकां सोडवण साल्वेशन फावो केला तो तूं म्हणटा जेजू तूं म्हजे पासत नेकड जालो तुजे आंगार एक कुडको पासून आसोंक ना तुजी शेम कावर करूंक आनी तेका लागून म्हजे कुडीर आय एम एबल टू कवर माय शेम कित्याक तुवें ती शेम नेल केली आमी जायते पावटी इवन थँक्स गिवींग प्रेयर देखून करपाक ओपनिंग प्रेयर करपाक थँक्यू जीजस प्रे जीजस पासून म्हणपाक आमी इतली हेजिटंट जाता इतली लॉस दिसता आमी सेल्फ कॉन्शियस जाता आमी म्हणटा लोक कितें म्हणटलो पूण आमी ताचो सॅक्रिफायस इन वेन घालता कित्याक तेणें त्या वखदाक चिंतूंक ना की आय एम द क्रिएटर I am the Alpha, the Omega. तेणें चिंतूंक ना being the creator, being the Messiah, being the Son of God, he was completely naked on cross. Why? Because he thought of me and he thought of you. तेणें म्हणोंक ना Lord, my Father, cover my shame. Because that is the height, right? Thank you, Jesus. So आता तूं तेजेर नियाळ कोत्ता तूं म्हणटा जें कप ऑफ सफरींग म्हाका फावो आहलोले ते तूं पिलो बापान आख्खो रोत जो एडमाच्या काळार अंटील पिडगेचे पिडगेक माय डिसेंडंट टू डिसेंडंट आख्खो तो रोत तुवें ते घोडेक at the Calvary त्या घोडेक त्या मोमेंट 6 hours तुवें ते तुजे कुडीन घेतले and that place was the most sinful place in the history because आख्खे संवसाराची past present future सगळी पातकां तेणें ते घोडेक आपल्याचे कुडीन घेतली सो आतां तूं हेजेर नियाळ कोत्ता आनी बाय दीस वुंड्स जे तुजे फाटीर आमी शिकलां डिवायन एक्सचेंजीर आमी नियाळ केलां की ताची फाट जशे शेतान जोत घालता मेरयो कोत्ता तशी ताची फाटीची मेरयो घातलेल्यो तेजे बोन्स ताचे रिब्स विजिबल आहले ताचे काळीज मेल्ट जाल्ले मेणा पोरी लायक अ वॅक्स तूं हेजेर नियाळ कोत्ता आनी तूं म्हणटा बाय दीस वुंड्स आय एम हील्ड So difference between these two men. First person said it like formula. Second person using the same scripture to get connected to the Father, to know His love. तो बापाचो मोग experience कोत्ता अनुभवता. Big difference, right? Yes, sister. Thank you, Jesus. So आमकां सगल्यांक स्वता हाय promise दिला. देवाचे उतर सांगता की ताचे प्रेझन्स आमच्या बाराबर हा सदांच देवाचे उतर आमकां सांगता that we are rich, we are strong, we are healthy. देवाचे उतर आमकां सांगता Ephesians
that त्याने आमकां स्पिरिच्युअली ब्लेस केलें, सगळ्या देण्यानी आमकां ब्लेस केलें. देवाचें उतर आमकां सांगता ताचो रायचस हँड आमचेर आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां लिजन्स ऑफ एंजल्स आहाय. पूण जेन्ना स्टॉर्म येता तेन्ना आमी we forget all his benefits. We forget how kind he is. आमी सगळे जे आमचे मिरेकल्स तेणे आमच्या जिवितान केल्ले आमी ताचेर विसर घालता आनी आमी फोकस करता जे कितें आमकां प्रेझेंट affects which is subject to change which are temporary तेचेर आमची चड फोकस आसता तेचेर आमी चड नियाड करता. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Understand झाले? Yes, sister. So आयज तिनूय हे कळ्ळें आमकां द ट्रूथ म्हणजे. Thank you Lord. Thank you Jesus. The truth means infinite आणि आमी पयलीं स्क्रिप्चर रेफरन्स घेतले द ट्रूथ म्हणजे जेजूच. He said, I am the way, the truth and the life. John 1:17 आमकां सांगता for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So जेजूच जावन आसा सोत. आणि हे द ट्रूथ इज इनफायनाइट ते केन्ना चेंज जावचे ना. नो मॅटर तुझे सिट्युएशन तुका सांगता होपलेस सिट्युएशन देर इज नो होप. तुझे माउंटन्स तुझेशी उलयताय that I am bigger than your God. तुझे सेन्सेस तुका सांगता not possible. But the truth written word आमकां सांगता that it is he is faithful. देवाचे उतर empty void केन्नाच वचना. No matter it is never going to change. No matter what you see, what you feel, it does not based on our senses. Thank you Jesus. Fact. It is a fact. It is not the fact. It is a fact. Temporary. They can be replaced by truth. Thank you Jesus. The more you confess the word of God, the more the facts are temporary. 2 Corinthians 4:18 amka sangta. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Lie, anything that contradicts to the word of God. जेन्ना स्वैतान thoughts घेऊन येता, फोटी घेऊन येता. Thank you Jesus. पण देवाचे उतर आमकां सांगता we can do all things to Christ who strengthens us. जशें सिस्टर नॅन्सी आयज ओपनिंग प्रेयर करताले, she gave an example of Joseph. आमी जोसेफाची खबर आयकल्या. तेका भावांनी विकलोलो रायट. तेका भावांनी नेकड करून एक बांयक घालून तेका इश्माइलाइट्स इजिप्ताक तेका विकलोलो. पूण देवान तेका एक प्रॉमिस केलोलो द ट्रूथ द प्रॉमिस केलोलो की तो तेका थँक यू जीसस तो तेणे तेका एक सोपोन दिलोले that he will rule over his brother. तो he will be a ruler. तो रूल करतलो म्हणून हो एक तेका प्रॉमिस दिलोलो. पूण फॅक्ट सिट्युएशन कितें आहलोले he was sold as a slave. आणि स्लेवाचे जिवीत सोंपें आसता. No, sister. Thank you, Jesus. Psalms 105:17 आमकां सांगता तेका he was sold in Egypt as a slave. आणि एक फावटी तू स्लेव जाल्यार तुझे generation are in the slavery. आता सपोज एक पांजरे आनी एक बर्ड आहा ओके आनी ते बर्डान पिलो काडलो ते एक तांते घातले ओके बर्डान सो ते आता पिलोय ते केजानूच ते स्लेवरीनूच जल्मलो रायट. विल इट एबल टू फ्लाय? No, sister. No, right? It will be in the cage only. Exactly. So Josephaचे circumstance, situation, pressure किती आहले त्याच्या हातीक chains आहलेल्यो, गोमट्याक chains आहलेल्यो. For 35 years he was in the prison. पूण तेणे तेचेर नियाड करूंक ना. स्क्रिप्चर शेअर केल्ले since Sister Nancy was sharing
थँक्यू जीसस. तेणें न्हू तेजेर नियाळ करूंक ना कित्याक स्लेवरीन तुका VIP ट्रिटमेंट मेळना. यू आर अ स्लेव इन अ डिफरंट कंट्री. आनी कोणें विकलोलो ताच्या खुद भावांनी विकलोलो तेका. आनी ट्रूथ कितें देवान ताका प्रॉमिस केल्लो एक सोपोन दिल्लें पूण 35 years तो जेलीन आहलोलो बोणकुनीन आहलोलो एज अ स्लेव. सो तेणें कंप्लेन केलें गॉड वाय वेन वॉट टायम ही डीड नॉट. आनी एक्झॅक्टली सेंट जोसफाच्या लायफांतल्यान आमी हेंच शिकोंक जाय की तेणें कंप्लेन मर्मर करूंक ना. तेच्या जिवितांत जायते फॉल्स एक्युजेशन जायते तेच्या जिवितांत प्रॉब्लम येयले पूण ताणें ते प्रॉब्लमाचेर ध्यान मन दवरूंक ना. ताचे फकत फोकस आहलोलो जो तेका सोपोन दिलोले द ट्रूथ. थँक्यू जीसस. तेका एक स्लेव कसो सेल केल्लो पूण ताणें न्हू इवन ताणें आपल्याच्या भावाचो राग दवरूंक ना. थँक्यू जीसस. ताणें आपल्याचो भावाचो राग दवरूंक ना. आनी जेन्ना आफ्टर 35 years he became the ruler of Egypt. तेका इजिप्ताचे किंगान ताका अपॉइंट केलो आनी लायज कितें आहलोले लायज आहलोले की सैतान जे तेका दाखयतालो that you are never ever going to come out of the prison. इवन तेच्या बारबोर जो एक कोयदी आहलोलो तेणें तेका रिक्वेस्ट केल्लो जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना म्हजो उडगास कर. पूण ते कोयद्यान न्हू 2 वर्सां पासून तेजो उडगास करूंक ना. पूण इतले ते सिट्युएशनान तेणें केन्ना कंप्लेन ग्रंबल करूंक ना. थँक्यू जीसस. आनी सिस्टर नॅन्सीन गोल्डाचो एग्जाम्पल दिल्लो. ओके आतां गोल्ड प्युरिफाय कोत्ता न्हू तेन्ना एक सर्टन प्रेशरान ते प्युरिफाय करपाक पडटा. थँक्यू जीसस. Proverbs 17:3 आमकां सांगता in the same way that gold and silver are refined by fire, the Lord purifies your heart by the test and the trials of your life. So जेन्ना गोल्ड एंड सिल्वर प्युरिफाय कोत्ताय न्हू ते एक सर्टन टेम्परेचरान घालताय. ओके सर्टन फॅरनहाइट्स लायक इतले टेम्परेचरान घालताय कित्याक जे कितें तितून इम्प्युरिटीज आहाय त्यो भायर सरपाक. आनी जो गोल्ड सीमीत आसता न्हू तेणें न्हू ते गोल्ड आपल्याच्या हातीन तेचेर 1 सेकंड देखून दोळो हालोवंक जायना. वाय न्हू एक स्क्रिप्चर हा मलाकी. थँक्यू जीसस. Malachi 3:3. Okay, he will sit as a smelter and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. So हिंगा बुरयला he will sit. आतां जेन्ना एक गोल्ड सिमीत न्हू सिल्वर ओ गोल्ड प्युरिफाय कोत्ता एक सर्टन टेम्परेचर हाय टेम्परेचरान तो प्युरिफाय कोत्ता आनी जे कितें तितूंतले इम्प्युरिटीज आहाय त्यो भायर सरताय. आनी तेणें न्हू ते हातीन दवरून करूंक पडटा. आनी तेजेर न्हू दोळो ते सोडून आनी हुंय दवरून वचपाक जायना कित्याक मॅटर ऑफ सेकंड तुवें दोळो हालयलो तें गोल्ड देखून आख्खें पिड्यार जावपाक शकता by the heat. Exactly. देव आमकां न्हू जेन्ना आमच्या जिवितान स्टॉर्म आहा जेन्ना आमच्या जिवितान माउंटन्स म्हणटा की हांव व्हडलो जेन्ना गोलायत म्हणटा हांव व्हडलो तेन्ना देवाचो दोळो आमचेर आहा. ही इज विथ अस इन अस एंड फॉर अस. पूण ते टायमा आमकां दिसता की फॅक्ट्स आर परमनंट. But facts are only subject to change. They are temporary. They can be replaced by the truth. And the truth is Lord Jesus. The truth is eternal. Thank you, Lord Jesus. So, सगळ्याक अंडरस्टँड जालें आयचें टिचींग. Yes, sister. Yes, sister. थँक यू होली स्पिरिट. कोणाक कितें शेअर करूंक जाय बेस्ड ऑन द टिचींग? थँक यू जीसस. ओके कोणी थँक्स गिविंग प्रेयर करता? सिस्टर फियोना करता? Yes, sister. या म्यूट मायसेल्फ. Thank you. Thank you, Abba Father, Jesus, Holy Spirit. Thank you for your presence in this session, blessing us with the hidden mystery of your word. Today we learned about the truth, the fact, and a lie. An example of the promised land of Canaan flowing with milk and honey was given.
where God sets the people of Israel free from Egypt, from slavery, moving the people from the Red Sea, parting the Red Sea. God had performed miracles, signs, and wonders even when they were in Egypt, but they never clinged on that promise. But they never clinged on that, but focused what they saw, the facts. The 12 spies saw that a land was flowing with milk and honey, which was truth. But they also saw giants, which were facts. But the truth was the people were stronger than the giants. We see this through the lady Rabab, who said, I know the Lord has given you the land, parted the Red Sea, and they themselves were frightened of the people of Israel because the God went before them, shadowed them, but the people of Israel believed in the lie. They brought with them the lie that they were like grasshoppers in front of the giants. Lord, we speak situations in our lives rather than the truth. Thank you, Jesus. You are the way, the truth, and the life, and we cannot come to the Father except through you. The truth is that you're infinite. You are the Word of God. You are eternal. The second example was given on Jesus coming the Red Sea, coming the storm. The truth is, when the disciples got into the boat to cross the other side of the lake where Jesus told them to do, the fact is that as they were sailing, they experienced a storm, but Peter drowning, which was temporary, and all the other disciples were afraid. So trials come in our life. We should be focused on the truth. That is Jesus. That is the word of God. And the lie in this example was their thoughts telling them they were going to die. Lord Jesus, we thank you for kneading us beautifully in our mother's womb, unique, precious, beautiful. We we have seen miracles, a lot of miracles in our lives, and behaved like the people of Israel. We speak situation sometimes rather than the truth. God, thank you for creating us in your own image and likeness. Lord, when we are weak, we are going to say we are strong because you go before us. Thank you, Jesus. We can do all things through you who strengthen us. Thank you, Jesus. By your stripes, by your wounds, we are completely healed. Thank you, Jesus, for you are the God which exalt above all things. Thank you, Jesus, your word will never go void. Thank you, Jesus, heaven and earth may pass away, but you said your word will never pass away, and your word is truth. Anything that contradicts your word is a lie, and anything that we see temporary in our lives are facts as they are not permanent. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Sister Nikita. Thank you, Thank you. Jesus.